आमची जी मागणी आसा ती अशी आसा, हे जे हॉस्पिटल आसा ते जीएमसी अंडरूच जावपाक जाय. आमी जीएमसी लिंक म्हणटा ते मॅनेजमेंट अंडर जीएमसी. मागीर तुमी हेल्प कोणाची घेवंक जाय ती दुसरी गजाल. आनी तेजे पयलीं तेंच्यांनी क्लियर करचें की नोटिफिकेशन काडली एक बरी गजाल, पूण तातूंत क्लियर जावपाक जाय. तांच्यांनी म्हटलां की सेपरेट ऑर्डर काडटले, पूण ती ऑर्डर येवपाक जाय, तांची रोल कितें हो क्लियर जावपाक जाय. आनीक ते फूल फ्लॅज हॉस्पिटल आसपाक जाय, क्लिनीक न्ही. ओपीडी चालू करून ते क्लिनीक जातलें. ते क्लिनीक आमकां नाका, ते हॉस्पिटल बांदलेलें आसा म्हणटा ते हॉस्पिटल चालू जावपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटीज त्यो इलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसात तांकां मेळपाक जाय. आनी तुवें हॉस्पिटल तें नांव आमी एक नांवूय तांकां सुचयता, तुवें हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर अंडर जीएमसी हें त्या हॉस्पिटलाचें नांव आसचें अशें आमकां दिसता. ताजे उपरांत गव्हर्मेंटाक आमी एक विनंती करता की तांच्यांनी स्टँड, तांचो जो स्टँड आसा हेजेर जे आमचे मागणी आसा तेजेर ताजो स्टँड 27 जानेर 2026 पयलीं क्लियर करचो. कितें स्टँड आसा तो. तर आमकां दिसता की ते 30 तारखेच्या उपरांत सुरू करतले, 30 तारखेक सुरू करतले म्हणून. आनी चडशे थंय शिफ्टिंगूच जातलें आनी क्लिनीक सुरू जातलें, म्हणजे ओपीडी सुरू जातल्यो. त्यो आमकां नाका. तेज्या खातीर तांचो स्टँड कितें आसा तो सुरू 27 तारखेच्या पयलीं क्लियर करचो. जर हे जायना, 27 तारखेर जायना जाल्यार 28 तारखेसान फास्ट टू डेथ हो आमी सुरू करतले. हे तेन्नाच्यान आमरण उपोशण हे 28 जानेर ह्या दिसा सुरू जातलें.